अखिल गोंय नुस्तेमारी बोट धनी संघटनेची बसका जाली। ल्हान बोटकारांकय सुंगटां मारपाक मान्यताय दिवची म्हण मागणी घेवन नुस्तेमारी खात्याक मेळपाचे बसकेत थारायलां। आरडेक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। म्हणजे कितें आसता हे आयज ह्या दर्याचें काम सगळे तरेन डिफरंट एजीर करतात। थोडे आमच्या ह्या दर्यान काम करपी पर्सिंग आसता, थोडे आमचे दर्यान काम करचे भाव आमचे ट्रॉलिंग करतात, थोडे आमच्या दर्यान आय ते मिनी पर्सिंग वयता। पण हे गव्हर्मेंटान म्हणटा ते पयले म्हणटा ती सारकी सिस्टम हे कळपाक जाय गव्हर्मेंटाक। आमी इवन हावसान देखून बोबाट मारताले, हे जे सोलार येता तेन्ना सोलार मारप, कित्याक हे खंयच्या देशान वयता, खंयच्या एरियेन वयता, हे सुगट खूंय आसता ते कांयच खबर ना। कारण हे एक बेबे भाशेन कशें पावस येयलो काय ना बेबो वयर येता ते भाशेन। सो फायनली जी हे सुगट जे सोलार जे येता ते त्याच टायमार मारपा जाय 100% सारकें त्या कांसालकारान उलयलां। आनी कांसालकारान हेवूय म्हणलां की आमी इल्लिगली केलें, आनी इल्लिगल केला तेन्ना गव्हर्मेंटान ताका धरले आनी 3000 4000 फायन मारला। आतां तुमी म्हाका सांगा, हे कायदो म्हणटा तो सगळ्यांक सारको आसपा जाय। आयज कायदो म्हणटा तो हे सुंगट आयज ते बोट जोडटा ते आता बोट हे करता जाल्यार आमचे बोटकार कित्याक बेगीन वगैरे रावप? आमचे धाकटे ट्रॉलिंग ज्यो बोटी करपाच्यो आहा ते ट्रॉलिंग करपाक तशेंच उरता, कित्याक फायनली हे सोलार सुंगट ताका मेवना। सो मेवना म्हणटकच हांव पयलो म्हणटा तो एक मनशाक सांगूंक कोत्ता, ज्या मनशा कडेन आयज पर्सिंग ना, ज्या मनशा कडेन मिनी हे ना, ज्या मनशा कडेन रॅपोन ना, तो ट्रेडिशनल न्हू, पूण तोच आयज आमच्या बोटकारांचेर सुबेज उलयता। हे म्हाका लायक ना। आनी हे भाशेन आमी केन्नाय ह्या बोटकार टॉलरेट करपा ना। डिफरंट टायप ऑफ फिशींग हे भाशेन करता। सी देर आर मेकनायज्ड बोट्स, मेकनायज्ड मशीन घायले काय मेकनायज जाले, ते ट्रॉलिंग करता। ह्यो जेन्ना पर्सिंग जेन्ना 1 तारखेर स्टार्ट जाता जाल्यार ट्रॉलिंग कोण करता ते कांय मेवना, हे धाकटे बोटकार। आनी आयज मिनी पर्सिंग चलोवप आनी मिनी पर्सिंग ते आयज मारता म्हणटकच हांव सांगोंक करता कितें आमचे धाकटे बोटकारांकूय गव्हर्मेंटान हेचेरूय चिंतपा जाय की बाबा हे धाकटे बोटी मातशे मुखार वचपी, कित्याक धाकटे 3 सिलिंडर युअर बेसिक क्वेश्चन इज सोलर सिस्टम पयले ते गेले म्हणून तुमकांय चान्स दिवपाचो धाकटे बोटीक। 1 तारखेर तर आमी आतां वचपाची थारायले जाल्यार 1 तारखेर आमकां कांय मेळच ना। पयलेच धाकटे बोटकार खूब त्रासान आहाय, खूब रीण काडून आतां आमी बोटी रेडी कोत्ताय, रेडी केले। आनी हे टायमार तर आमकां 1 तारखेर बोट भायर धाडून कांय मेवना, ताजो अर्थ कांय ना। सो आमी एक डिसिजन घेयलां की फाल्यां सान आमी भायर वयतले धाकटे बोटकार म्हणून, कितें जाता तें जावं, आमकां कांय पडोन वचना। आनी आमचे अगेन्स्ट कोण उलयता कितें वायट आमी तें चोवचें न्हय, आमी एक्शन घेतले, आमी एक स्ट्रायक कोत्तलेच।